स्पीकर सर, हो प्रश्न आसलो आमचो विठ्ठल रखुमाई प्राथमीक शाळा जी कारापूर सरवण ह्या गांवांत आसा. हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता की गेल्याच वर्सा ही शाळा आमकां रिनोवेट करून एक ग्रीन शाळा जी गोंयांत एक प्रामुख्यान दाखयणा सारकी अशी शाळा आसा. स्पीकर सर, ह्या शाळेंत 32 रूम आहा, वर्ग आनी बाकीचे रूम धरून 32 रूम आहा, 21 टॉयलेट्स आहा आनी ह्या शाळेंत 304 भुरगीं शिक्षण घेता. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न सरकाराक असो आसलो की ह्या शाळेक लागणारे सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ ह्या शाळेक दिला काय ना असो प्रश्न आसलो. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर मेळ्ळा की देर इज नो प्रोविजन टू अपॉइंट सेक्युरिटी स्टाफ इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स. स्पीकर सर, हांव विचारपाक सोदता मान्य मुख्यमंत्र्यांक, ज्या शाळेंत जी मराठी प्रायमरी शाळा आसा तितून 304 भुरगीं आसा, अशा शाळेक सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ ज्या बिल्डिंगेन 3 फ्लोर आसा, 32 रूम आहा, 21 टॉयलेट आहा, हेची देखभाल जर करतलो जाल्यार हावजकीपिंगूय तशें जावपाक जाय. स्पीकर सर, म्हणून हो प्रश्न काडलेलो आनी मान्य मुख्यमंत्र्यांक मागोंक सोदता की जो कायदो जर ना, जे आन्सर दिल्ले आहा त्या प्रमाणे कळटा की आमकां खंय तरी सेक्युरिटी स्टाफ आनी हावजकीपींग स्टाफ दिवंक शकना, पण प्रोविजन करचें अशें म्हाजें मत आहा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, मानादीक आमदार हांच्यांनी आमची विठ्ठल रखुमाई कारापूर शाळा हाजो उल्लेख केलो आनी तांच्यांनीच सांगलें की पयली ते चवथी आनी आतां तेंच्यांनी प्री प्रायमरी सुरवात केल्या भितर. ह्या शाळेंत जवळपास 350 भुरगे आहा आनी ती सरकारी प्राथमीक शाळा आसा. तिका 32 रूम आहा. दिल्लीत आसलेले शाळेक इतके रूम आसचे ना अशें म्हाका दिसता, कारण जे मॉडल सांगतात हायस्कुलाचे आनी शाळेचे ते प्राथमीक शिक्षण हे मुळाव्या भाशेंत जावचें आनी ताच्या खातीरच अशा पद्दतीचो ग्रीन स्कूल कन्सेप्ट 32 रुमां आनी 21 टॉयलेट आहा. हांव दिल्लीन गेन्ना तेन्ना पयलें 2य टॉयलेट ना शाळेंनी. ओके, त्या ती पयल्यान पयली म्हणजे तुवें अभिनंदन केलें डिपार्टमेंटाचें, बरी शाळा बांदल्या, CCTV, परत कॅबीन, सगळी वेगवेगळी प्ले रूम, तांकां लायब्ररी, इतकें बरें आसा. तूं केन्ना तरी म्हाका दिसता विरोधांतल्या आमदाराकूय व्हरोन म्हणजे जे दिल्ली मॉडल बीन म्हणटा पळय न्ही, आसा मरे बरें. अरे बस स्पीकर सर, हांगा प्रश्न आसा कारापूर शाळेचो. अरे बस स्पीकर सर, बस स्पीकर सर, बस म्हणून सांग. बरी गजाल जाल्यार ती तरी वचून पळोवया न्ही. बटन दामला मरे, मागीर उलय मरे तूं. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव मागता की एकदां म्हणजे दिल्ली मॉडल म्हणटा पळय न्हू, तेंच्यांनी आमचे गोंयांत प्राथमीक शाळा कश्यो आसता थोड्यो उरल्या आसतल्यो, हांव ना म्हणना, 700 शाळा आसल्यो, 700 जवळपास 350 सुमार शाळा ज्यो पळय न्ही म्हणजे 200-250 बंद पडल्यो आनी भितरल्यो आतां थोड्यो रिपेर करपाच्यो उरल्या, 20% रिपेर करपाच्यो उरल्या. हांव सांगता राव, तेज्या पयलीं तेज्या प्रश्नात तेज्या पयलीं तेज्या प्रश्नाचो उत्तर दिता हांव. स्पीकर सर, ताज्या प्रश्नाच्या पयलीं उत्तर दिता हांव. बाब पेमेंट शेड हांच्यांनी विचारला त्या प्रमाणे आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे खरें आमकां सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ हो आजून सुद्दां आमी तसो पॉलिसी प्रमाणे प्रायमरी शाळेक नासलो. प्रायमरी शाळेक आमी दिवंक नासलो, सेक्युरिटी दिवंक नासले आनी हावजकीपिंगूय दिवंक नासले. बट हावजकीपींग कोण करी? हावजकीपींग तोच हेडमास्टर कोणाक तरी नियर बाय त्या गांवांतल्या एखाद्या महिलेक अपॉयंट करी आनी तिका पर डे बेसिसाचेर तिका पेमेंट दी. अशी स्कीम आसली ती पयलीं. मागीर तिका खंय तरी 8,000 रुपया पयलीं 1,000 रुपया दी, मागीर 2,000 रुपया दी. मागीर आमचें सरकार आयल्या उपरांत तिका हांवें 8 काय 10,000 रुपया, 4,000 रुपया आसले ते वाडयले आमी, वाडोवन आमी ते 8,000 काय कितें तरी केले. हय, कारण ती फक्त जाताली कितें, सकाळी फुडें येवप, क्लीन करप आनी तिणी घरा वचप. ती फूल टायम थंय नासताली, शी इज नॉट MTS. किंवा ही स्कीम ही पयलीं पासून चलताली. 4,000 रुपया आसले ते 8,000 रुपया केले, 2 वरां तिणी काम करून घरा वचप. बट तुजी शाळा जी आहा पळय न्ही, अशा पद्दतीच्यो जिचो नंबर आमी म्हणटा की सफिशियंट, जेका चड वर्ग आसा, जेचो नंबर चड आसा, हाजो विचार करून ताका चड हावजकीपींग स्टाफ दिवपाची आनी इवन दो थंय CCTV बीन आसा म्हणून थंय सेक्युरिटी बी घालपाची. अश्यो ठरावीक शाळा म्हणजे तालुक्यान म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वेगवेगळ्यो मराठी प्राथमीक शाळा किंवा कोंकणीतली शाळा आसतली, त्या शाळांक बुस्ट दिवपा खातीर
अशा पद्दतीचे हांव एक स्कीम जी आहा पळय न्ही किंवा ताका बेगिनात बेगीन प्रोविजन करून तुका सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग हे दोनूय म्हणजे डायरेक्टरान फाटले फावटी तुवें जेन्ना प्रश्न रेज केल्लो डायरेक्टरान ऑलरेडी फायल घातल्या हांवें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवनूय बी तेजे फायनान्शियल एप्रुवला खातीर फायल केल्या बट एका म्हयन्या भितर आमी ह्या ऑगस्ट म्हयन्या भितर विशय सोंपयता आनी तुका हावजकीपींग आनी सेक्युरिटी कशा पद्दतीन दिवपाची एक पॉलिसी डिझायन करता आनी ती दिता बट ती शाळा ही मेंटेन करप तशी एकंदर PTA आनी तूंय बी इंट्रस्ट घेता आमच्या JSIDCन खूब बरी शाळा बांदला परिसरांतले सगळे पेरंट थंय इनवॉल्व जाता तेजेच फिडींग स्कूल जेंच्यांनी घेतला पळय न्ही ताका आतां हांव एक कंपल्सरी करता की 5वेक एडमिशन त्या शाळेंतल्या म्हणजे 70% भुरग्यांक तरी मिनिमम फिडींग स्कूल म्हणून जेंच्यांनी परमिशन पयलीं घेतलां तांच्यांनी तांकां 5वेक दिवकूच जाय हें कंपल्सरी करता म्हणजे लॉंग रन जाल्यार जाता कितें मागीर आमच्यो अश्यो शाळा ज्यो आहा पळय बंद पडटा ज्यांच्यांनी ही फिडींग स्कूल म्हणून दाखयला आपले प्रायमरी फिडींग स्कूल म्हणून ही शाळा दाखयल्या पळय न्ही तांच्यांनी ताका एडमिशन कंपल्सरी दिवपाक जाय हे हांव तो एग्रिमेंटूय करून घेता आनी ही शाळा एक बरी मॉडल स्कूल म्हणून आमकां युरी बीन केन्ना तेवटेन स्पीकर सर करेक्ट कोता का माननीय मुख्यमंत्री हांव तूं करेक्ट कोता सोपयता स्पीकर सर ह्या शाळे बरोबर म्हाजे दुसरे जे एका एक जोडून प्रश्न आसलो की म्हाज्या मतदारसंघात जे राणे मेमोरियल स्कूल हायस्कूल जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा आनी तितून सुद्दां 300 पेक्षा जास्त भुरगीं शिक्षण घेता त्या शाळेंत सुद्दां ते जे हायस्कूल जे आसा तितून सुद्दां सेम परिस्थिती आहा हे हांव सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां स्पीकर सर जशें मान्य मंत्र्यान आमकां उतर दिल्लें आसा की ह्या दोनूय स्कुलांनी ह्या स्कूल आनी ह्या प्रायमरी शाळेंत दोनूय हितून स्टाफ दिवचो अशें हांव मागणी करतां तशेंच एखादो क्लार्क LDC जर दिवपाक मेळटा जाल्यार ते सुद्दां दिवचे अशें मागता स्पीकर सर तांचे लेफ्टन जे राणे हायस्कूल कुडचिरे हे ऑलमोस्ट बॉर्डरीचेर आसा ह्या आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल जे राणे गव्हर्मेंट हायस्कूल हातूंतल्यान गोंयांतलीच न्हू महाराष्ट्रांतलीय भुरगीं येता म्हणजे शिकपाक तांकां बॉर्डरीचेर थंयसर येत न्ही ते ना कुडचिऱ्या कमी येता कुडचिऱ्याचे हे कुडचिरे हां ती त्या फुडल्या स्कुलान येता मावळिंग्याच्या येता हां जे राणेचे येना बट हे आमी गव्हर्मेंटात सद्या एडमिनिस्ट्रेटर घातला ना हे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर घातला ओके स्पीकर सर आमी नंबर ऑफ द स्टुडंट्स हो पळोवन तांकां क्लार्क दिवप तांकां पिवन दिवप हे सगळें ठरता बट तरी सुद्दां आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे अशा पद्दतीचे हायजीन मेंटेन करपा खातीर आमी स्विपर्स आनी सेक्युरिटी जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या म्हणजे हांव इन्क्लुडींग ऑल स्कूल हितून दिवपाची एक स्कीम डिसायड करता आनी ताका सगळ्या जाणांक हावजकीपींग सगळ्या स्कुलान दिता हावजकीपींग म्हणजे इन्क्लुडींग ज्या स्कुलांनी 10 भुरगे सुद्दां जर प्रायमरीचे आसत जाल्यार थंयसर जी आमकां एक हावजकीपिंगा खातीर म्हणजे टॉयलेट क्लिनींग आनी बाकीचें सगळें करपाक जाय पळय न्ही त्या आमी प्रत्येक स्कुलान हावजकीपींग स्टाफ घालपाचो पळय न्ही तो आमी अपॉयंट करपाचे रायट सुद्दां जे आसा ते हेड मास्टराक दिवपाचें ठरयलां कारण तांकां हांगासल्यान दिवप कारण ते 2 वरां काम आसा त्या ती एक स्कीम म्हटली हांवें ती ताका लागून आनी तांकां ऑनररियमूय जो दिता पळय न्ही तो वेवस्थीत ऑनररियम दिता बिकॉज जे मंत्रीन मुखेलमंत्रीन सांगलां एड्युकेशन मिनिस्टर आय वॉज रिडींग द रिप्लायज currently what did you say you have no provision to appoint security guards, you have no provision to appoint housekeeping staff, there is no provision to appoint a clerk. Ata NEP je jatle it is full day classes. This is very very important that you have to make provision all the schools in the states because dusre I was reading your reply, you says file finance kaam ho. As per your reply a personal department received the proposal and it is sent to ARD धाडप म्हणल्यार तें ब्लॅक होल थिंगान फायल मूव जायना सो when will you is it really with the finance कित्याक your answer says different तें डेट मातशें दिना जाल्यार आमकां केन्ना आहा तें प्लीज लाडू दिनाका लाडू दिना मागीर हे आन्सराचेर तुय सांगता मरे हांव सांगता मरे नेवरी आतां नेवरी खावपाची जाल्यार आज कितें हाडला लाडू पुरणपोळी हाडल्या खंय आज स्पीकर सर हांव ते आन्सर करता आसतना ताका क्लियर कट सांगता हांव एकूच म्हणजे पोस्ट क्रिएशनाक घातलेली ती फायल वेगळी आसा आनी आमी म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटात डिसिजन घेतल्या उपरांत पयली स्कीम कितें आसली हेड मास्टर डायरेक्टली कोणाक तरी अपॉयंट करी आनी तिका 1000-2000 रुपया दी आतां ती कितें जाल्ली मदीं थोड्योश्यो शाळा बंद पडल्यो तेंचें कितें करचें अशे वेगवेगळे विशय पयलीं तर 400 रुपयाच दी म्हयन्याक फक्त 400 रुपया दी तिणी येवप सारन मारप
टॉयलेट क्लीन करप आनी वचप म्हयन्याक 400 रुपया दिताले. बट त्याच खातीर सांगलां हांवें तें कशें आसा इक्के कडेन अपॉयंट करप आमी ते रायट्स हेड मास्टराक दिता आनी तिका वेवस्थीत ऑनरेरियम दिता. आनी त्याच बरोबर तेंय सांगता तुका म्हणजे थोडीं जाणां जी मिड डे मील दिवपाक येता पळय न्ही इफ शी इज रेडी टू डू दॅट वर्क आमी तिकाय ऑनरेरियम दिवन तिनीच 4 वरां शाळेन रावचें हाजें प्रोविजन. Will you come with a policy? ये विथ कम विथ द So पॉलिसी it म्हणून will be सांगलां implemented Yes. Goa centric. ऑलरेडी पॉलिसी रेडी केल्या. इट इज नॉट ओनली So it विथ will be दॅट Goa centric. श्री निलेश काब्राल. केन्ना येतली? गोवा सेंट्रीक ना. गव्हर्मेंट स्कुलांतल्या Next सगळ्या question, प्रायमरी श्री- स्कूल्स एका सेकंडरी स्कुलाक आसा. Sir, I may be asked for me. ते Next 31 question, ऑगस्ट श्री निलेश काब्राल. अपॉइंट करता. एक खूप झाले, मिनिट. खूप झाले. Sir, I may be allowed to be answered questions for me. संबंध आसा. Sir, I may. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचामृता।